आमचो दिवबा पवित्रात्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपूण हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतेज एकलोच आमचो दिवबा एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतेज एकलोच आमचो दिवबा एकाच आत्म्या वरवीं एक कूड करचे खातीर एका जिवान जिवोन आमकां आपूण हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतेज एकलोच आमचो दिवबा बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावार्थ्यानो, आयज आमी आमच्या आस्करेन रुजाय सायबिणीच्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाक आसा आनी आयच्या नोवेनाचो विशय रुजाय सायबीण वायट चुकलोल्यांक जिवीत नवसरूंक बोरवंसो दिता. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत जायतें कितें वायट आमी करता. दुसऱ्या सोवें आमचें वायट वागप जालां. नागोवन आनी चोरून आमी दुसऱ्या सोवें ल्हान ल्हान कोरण्यांनी ओनीत केल्या. दुसऱ्यांक फावो तो मान आमी दिवंक फाटीं उरल्यांत. जेजू दोयाळायेचो सागोर आनी तो आमची जायतीं पातकां बोगसून आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां सोयेक दिता. तो ह्या समाजांत वायटोवें जिवीत जियेतोल्यांक सोडवण आनी बरेपण हाडूंक आयलो. रुजाय सायबिणीच्याच बोरवशान आमच्या गोरब्यांत आनी सोरभोंवती आसलोल्या भावा भयणांक जेजूच्या दोयाळायेचेर पातयेवन जिवीत नवसरूंक कुरपा ह्या मिसाचे भेटीत मागुया. जिवीत नवसरूंक देवाची मुसूत हेज आमची रुसाय सायबिणीची मुसूती मिसाचे भेटीन आमी मागतना मिसाची भेट तुका आनी म्हाका आमच्या कुटुंबांक हे आमच्या फिरगोचे एक फायद्याची जावंक मागुया. आनी हे पयत रितीक फावो ती बरी वाटो घेवंक सुरवातेकूच आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनात चिंतून तळा उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे म्हजो भाग्यवन सराज अखबार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक हांवें तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विरोधी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
소멸 가득고 소멸 가득고 소멸 가득고 소멸 가득고 그리스도 가득고 그리스도 가득고 그리스도 가득고 그리스도 가득고 소멸 가득고 소멸 가득고 소멸 가득고 소멸 가득고 प्रार्थया आजच्या नोयानाच्या मिसाची बेटी चिंतेसावा पयलीं तेसाव धा दिन वासूंक भेटयता कायतान फर्नांडीस आनी तांचो कुटुंब दुसरें तेसाव भेटयता देवाक दिन वासूंक रॉक दा सिल्वा आनी तांचो कुटुंब तिसरें तेसाव देवाक दिन वासूंक भेटयता आंचला फर्नांडीस तशेंच मागता आज आपलो वाडदीस संभ्रमता मेलिना नोरोनिया तशेंच मागता आयज ह्या पिडेस्तां खातीर जी किडनी स्टोन किडनी इन्फेक्शन सिस्ट डायलिसीस युरिनरी प्रॉब्लम्स एक्सेसिव ब्लिडींग फायब्रॉइड्स ह्या दुयेंसां सांपडलेल्या आमच्या भावा भयणी खातीर तशेंच हांव मागता ह्या मळार वावर कोत्तले पासत सरकारी खात्यान वावुरपी प्रायवेट कोचेरींनी नोकरी करपी सरकारी अधिकारी तशेंच आयच्या दिसा सगळ्या नयनाची मांडवळ कोत्तल्या वाड्या पासत आदार दितल्या भाव भयणी खातीर तुमी जी नयनाच्या मिसांत वांटो घेतात तुमच्या कुटुंबा पासत जाणट्या पिडेस्तां खातीर आनी तशेंच कोणें तुका मागूंक सांगलां तांचो उगडास करून तांचेय पासत ह्या वेळार मागुया सवेस्पर आमच्या बापा आमकां आमच्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी भाग्यवान दुरुसाय साबीण मायेची विडवणेन हे जिणेच्या दुकांतली आमकां सोडूय आनी सासाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव जे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेता आनी रासवत चलयता सासाच्या सासाक आमेन आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप आमचो तांदूळ गोठो विकपाक आमास केन्ना सरतली आनी आमचे घोव विक्रेक घालपाक सोनवार केन्ना सोंपतलो माप उणें करून आनी मोल चडोवन फोटकिरी तागडी लावन आमच्यान दुडू करूंक आनी दुर्बळांक विकती घेवंक जातलें आनी बाणाची जडी दिवन गरिबांक विकती घेवंक जातलें अशें म्हणून जीं कोण दुर्बळांक पांयां तोडा माडयतात आनी गांवच्या गरिबांक नाच करूंक सोदतात ताणें आयकुचें सर्वेस्परान जॅकोबाच्या अभिमानान असो सोपूत घेतलो तुमची सगळीं कर्तुबां हांव केन्नाच विसरचो ना त्या दिसा सर्वेस्पर देव उलयता सुर्या दनपारचो वेळ पडोसो कोत्तलो दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो तुमच्या पर्वाचे सुवातेर हांव तुमकां दूख दितलो आनी सगळीं तुमचीं गितां विलापाचीं जातलीं हांव तुमकां अशें कोत्तलो की तुमी तुमच्या पेंगटाक साक बांदूंक आनी तुमच्यो तकल्यो सारक्यो तासूंक पावतल्यात
एकल्याच पुताचें दूख कोतात तसले दुखाचो तो दीस जायसो कोत्तलो. शेवटाक पर्यंत तो एक कोडसाणीन बोरलेलो दीस जातलो. पळयात कसले दीस पावता उलयता तो सर्वेस्पोर. असले दीस की देसाचेर हांव एक दुकोड आनी सुकी दाड धाडटलो. जेवणाचो दुकोड उदक ना जावन सुकी दाड पडटा ती न्हय, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकोपाचो दुकोड आनी दाड. लोकून एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यंत उत्तरेक तान उदेतीक पर्यंत ती फिरतलीं. सर्वेस्पराचें उतर सोदूंक भोंवतलीं, पूण तें तांकां मेळचें ना. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. हे आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सगळीं सांगातान म्हणुया. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. ताची खोशी पळटा ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका कोडसरूंक दिवं नाका. जबाब. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. तुजे निवाडे ओडकूंक घेवंक म्हजो आत्मो अंतरेकांनी लासता. विस्वासपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्याक आशेता म्हजें काळीज. जबाब. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. हांव पळय तुज्या आज्ञा भायर कांयच आशेना. तुज्या प्रमाणीकपणान म्हाका जिवीत दी. तुज्या आज्ञाक आशेवन कोरशेता म्हजें अड्डें. तोंड जाता उक्तें. जबाब. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. उदगाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. पोस्टोरतल्यान तुमी भायर वयतल्यान तुमी म्हजेशी याद सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. आनी तुयचो चलत वेतना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार दोन वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोन वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वयसाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावावीण सुगुण्याक न्हय पूण अगुण्याक आपोवंक हांव आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आनी तुका क्रिस्त.
प्रितीच्या बाबा भयणो, आयज आमी ह्या सकाळच्या वेळार पयल्या नोवेनांत वांटो घेता. आयच्या विशयाचेर ल्हानसो नियाळ आमी करुया. खरें म्हणल्यार बाबा भयणो, आमच्या क्रिस्ती जिविताची वाट हांगा इगोर्जेन तावन सुरू जाता. बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं ही आमची वाट सुरू जाता. आनीक आमकां ही वाट सुरू करतना एक लोकेशन दिलेलें आसा. हें लोकेशन जावन आसा स्वर्गीचें राज. ह्या संवसारांत आमी वाट चलता आनीक त्या लोकेशनाचेर आमी पावूंक जाय. जायते पावट ह्या लोकेशनाचेर आमचे संवसारी नदरे वाटेन आमी हे लोकेशन वापरता. लोकेशनाचेर वचूंक आमी GPS वापरता. हे GPS म्हणल्यार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. पूण आमच्या स्पिरिच्युअल कॉन्टेक्स्टान हांव GPSाक दुसरें उतर दिवंक सोदतां, दुसरो एक्रोनीम दिवंक सोदतां. आनी तो एक्रोनीम म्हणल्यार गॉड प्रोवायडेड सेवियर. जेजूक देव आमकां दिता, आमी स्वर्गीच्या राजांत पावूंक. आनी जेजू जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. जेजू जल्माक आयलो तेन्ना आमी जाणो तेग विद्वान ताका भेटूंक भायर सरले. आनीक ह्या लोकेशनाचेर जेजू जल्मलो त्या लोकेशनाचेर पावूंक तांकां एक GPS आसलो. आतां हो GPS कोण? हो GPS जावन आसा स्टार, नोकेत्र. हे नोकेत्र तांकां वाट दाखयतालें जेजू जल्मला त्या लोकेशनाचेर पावूंक. पूण मोदेकोत घुसपाक गोंदळ जाता. मोदेकोत हे तेग विद्वान त्या नोकेत्राची दिशा सोडून हेरोदीच्या पालासीन पावतात. आतां हेरोदीची पालास म्हणल्यार सगळेच कन्फ्युजन आनी ते भितर सरता ते मेरेन तावन हे कन्फ्युजन कॉमेस. सगळीच उचांबळाय, सगळीच आबुसाण, शांती ना. आनी हो हेरोद ह्या मनशांक, तेगा विद्वानांक जायत्यो आपल्यो गुडयो घालीत रावता. बाबा भयणो, एक मनीस म्हाका सांगतालो ताच्या इश्टाची खबर. ताचो इश्ट एक बरो म्युजिशियन, बँडान तो गिटार वाजयतालो. पूण तो एका वायट दिसाक सांपडटा. ड्रग्स तो घेवूंक लागता आनी ड्रग्स घेवन ताच्या जिविताची सगळी शांती पिड्यार जाता, सगळीच उचांबळाय. तो देवा लागीं मागता, सायबा म्हाका ह्या वायट दिसांतलो भायर काड, म्हाका हे ड्रग्स घेवपाचें सोडून दिवंक जाय. कशेंच जायनासलें. पवित्र पुस्तक तो वाचतालो. पवित्र पुस्तकाच्या आदारान आपणाचें जिवीत नवसरून तो वावुरतालो, पूण जायनासलें. केन्ना केन्नाकूय हो मनीस ह्या बायबलाच्या पानाचेर ड्रग्स घालून आपूण ड्रग्स घेतालो. पूण तरी आसतना देवा लागीं मागपाचें ताणें सोडूंक ना. आखरेकूय ताणें ड्रग्स घेवपाचें सोडलें आनी आतां तो बरो मनीस कसो जियेता. बाबा भयणो, ते तेग विद्वान हेरोदीचे पालासींत भितर गेले, सगळेच कन्फ्युजन. ह्या मनशांनी हेरोदीच्या पालासींत रावूंक जाताले. दुबावेरेताच्या पालासींत जायते रूम्स आसले. पूण ह्या रुमांत
ते मनीस रावनात, ताचे पालासींत रावनात, कित्याक शांती ना, घुसपाक गोंदळ आनी होवूय मनीस सगळेंच उरफाटें करून सांगता, कितें कितें सांगता. हे मनीस ते पालासींतले भायर सोदतात आनी भायर सोदतात तेन्ना तांकां शांती मेळटा. तो ड्रग्स घेतलो मनीस एके भाशेन हे हेरोदीचे पालासीन भितर सरलो. ड्रग्सांची पेलस ती हे घेवन घेवन ताका शांती नासली. पूण तो भायर सरलो म्हणटकूच ह्या ड्रग्सांचे पॅलसींतलो ताका शांती मेळटा. ह्या विद्वानाक नव्यान ते स्टार GPS दिश्टी पडटा आनी ते स्टार सारकें वचून त्या ठिकाणार लोकेशनाचेर पावता जंयसर जेजू जल्मल्लो. बाबा भयणो, जेजू जावन आसा आमकां मनशा कुळांक GPS, God provided Savior. हो सोडवणदार मनशाचे सोडवणे पासत ह्या संवसारांत आयलो. ताचो हेतू कितें तें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, दुबावावीण सुगुण्याक न्हय पूण ओगुण्याक आपोवंक हांव आयलां. आनी थंयसर एक आमकां व्हड एग्जाम्पल मेळटा. ओगुणी जिविताचो मनीस तो जावन आसा माथ्यो, हो टॅक्स कलेक्टर. जेजून न्हयच फकत त्या माथेवाक आपयलो, आमकां मेळटा जाकेवाकूय आपयलो. न्हयच फकत जाकेवूच आमकां मेळटा मारी मागदालेन. मारी मागदालेना फाटल्यान आमकां मेळटा ती सामारितान ओस्तोरी. आनी मागीर आसा आमचो पयलो पाप साहेब. जाणें जेजूक म्हणलें, हांव तुका वळखच ना. जेजूक डायरेक्टली ताणें म्हणूंक ना, पूण त्या वस्तुऱ्या वरवीं, त्या मनशा वरवीं ताणें संदेश परगट केलो, ह्या मनशाक हांव वळखच ना. पूण जेजून तांकां सांडूंक ना. परतून आपणाचे विंगीन घेतले. तांचें जिवीत नवसरूंक ताणें तांकां आदार केलो. माथेवाक तो म्हणटा, म्हजे फाटल्यान ये. आनी माथ्यो सगळें सोडून ताचे फाटल्यान वेता. बाबा भयणो, सायबीण मायच्या आमचे आस्कारीणच्या नोवेनांत पयल्या दिसाक आमी वांटो घेता. ती जावन आसा एक बरवाशाची ओस्तोरी. आनी तिका एक बरवासो आसा आनी तिचो बरवसो एकूच. आनी तो बरवसो म्हणल्यार तिचो एकटोच पूत जेजू. आनी ह्या आपल्या पुताचेर बरवसो परगटून ती म्हणटा, म्हजो पूत सांगता तितलें तुमी करात. बाबा भयणो, आमच्या जिवितांत जायते पावट आमी घुस्पता, वांकडी वाट आमी दोत्ता. पूण आमच्या जिविताची नवसोडणी आमी करतल्यो जाल्यार कांय हातयारांची आमकां गरज आसा. पयलें हातयार म्हणल्यार अवेरनस, सेल्फ अवेरनस. तो वेचीत पूत पळयात, आपल्या बापायचें आसलें नासलें सगळें घेवन बेता. बापूय मेलोले भाशेन तो लेखता. सगळें ओगडायल्या उपरांत तो सोयराणांत येता. जागृताय ताच्या जिवितांत येता. आपल्या बापाय सरशी वचून आपल्या बापाय लागीं बोगसणें मागता. आमच्या जिवितांत आमच्या अशक्तायेची जागृताय आसूंक आमकां गरज आसा. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, मागणें. सांता मोनिका आपल्या पुता पासत देवा लागीं मागतालें. कितलो तेंप, थोडोसोच तेंप न्हू, थोडीशींच वरां, थोडेशींच सुमानां, थोडेशींच दीस वो विक्स. नो, फॉर 18 years, इमॅजीन 18 years देवा लागीं मागता आनी देव तिचे मागणें आयकता. तूं मागता तेन्ना देव आयकता आनी आपणाक जाय तेन्ना आमच्या मागण्यांक तो जाप दिता.
तो ड्रग्स घेतलो मनीस टोर्नाटो देवा लागीं मागतालो जायनासलें ताचे लागीं पूण तो मागीर आपलें जिवीत न्हू सोडटा देव ताका आदार करता तिसरे सुवातेर बाबा भयणो देवाची उतर सान फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत न्हू सोडलें देवाच्या उतराच्या उजवाडान आख्खो संवसार जोडीत पूण मनशान आपलो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव ही उतरां ताच्या कानार सादून सादून तो आपलें जिवीत न्हू सोडटा देवाचें उतर ताका उजवाड जाता ताचें जिवीत न्हू सोरूंक चवथे सुवातेर बाबा भयणो कुमसाराचो साक्रामेंत जायते फावट आमी हिलिंगाक वेता हो रिट्रीट तो रिट्रीट ह्या जाग्यार त्या जाग्यार गूड गेल्यार कांयच वायट ना पूण आमी सदांच मनान दवरूंक जाय आमकां चड हिलींग मेळटा कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं जो संबंद आमी पातका वरवीं तोडटा तो कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं नव्यान देवा लागीं आमी तो घडटा तेन्ना आमकां पेखवणी मेळटा आमकां शांती मेळटा सोबोसकाय मेळटा आनी निमणे सुवातेर प्राचीत देव आमोस प्रवात्या वरवीं आमकां म्हणटा तुमच्या पेंगटाक साक बांदूंक आनी तुमच्यो तोकल्यो सारक्यो तासूंक पावतल्यात म्हणजे देव हे आपले पोटचेक नवसोडणेचें प्राचिताचें मन आपणावंक आपयता साक घालप तोकलेचे केंस कातरप एक कुणा आसली प्राचिताचें मन आमी प्राचीत कोत्ता तेन्ना आमच्या जिविताची नवसोडणी आमी करूंक पावता ती जाली हे सगळे हातियारां जाली आमची पर्सनल आमी दुसऱ्यांकूय आदार दिवंक जाता तांचें जिवीत नवसरूंक आनी कशे तरेन एका दिसाक हांव म्हजी बायक सारकी करूंक एका मॅकॅनिका सोडशींक गेलो आनी ताणें म्हाका बसूंक कोदेल दिलें कोदेलाचेर बसून हांव पळयतालो लोक थंयसर येता तो कोण परी ते वावर करतात ते अकस्मात दोग जाण धाकटुले भुरगे आयले आनी आपले सायकलीक वारें घालून ते थँक्यू म्हणून थँक्यू अंकल म्हणून गेले म्हज्या सायडीन ह्या ओनराचो मॅकॅनीक बॉसाचो ताचो हेल्पर आसलो आमी ताका विचारलें तुमी आयकलां हें भुरग्यान कितें म्हणलां तें तो म्हणूंक लागलो ना हांवें आयकूंक ना तो म्हणूंक हांवें ताका सांगलें भुरग्यांनी बरे भाशेन अपुरबायेन थँक्यू म्हळें तो म्हणटा ना 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 हांवें जाल्यार आयकूंकूच ना रोकडोच ताचो ओनर भायर सरलो जो भितर गेलो ओय हांवें आयकलां म्हणूंक लागलो त्या भुरग्यांनी थँक्यू म्हणलें हांवें म्हणलें काय बरीं हीं अपुरबायेचीं उतरां तो म्हणूंक लागलो तूं चिंती नाका हे भुरगे बरे म्हणून तांचे मदें आनीक एकलो आसा तो सारको हे तरी वाद्यू तो महावाद्यू म्हणूंक लागलो आनीक म्हणूंक लागलो ह्या तो दुसरो भुरगो जो तांचे बरोबर ना पूण तांचे बरोबर भोंवता तो चोर ताणें कोणाचे पयशे काडले आनी कितले पयशे धाकटुले न्हू हजारांनी कितले पयशे कितले हजार ते हांव तुमकां सांगना पूण हजारांनी कितलो अमावंट तो म्हाका सांगलो ताणें हांवें म्हणलें कोत्तात आमी मिस्टेक्यो कितें जाता धाकटुले ते आमी तांकां आदार दिवंक जाय तांचें जिवीत नवसरूंक तो म्हणो वय 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 सारकें तुजें आमी तांकां हेल्प करूंक जाय आतां तो म्हणूंक लागलो दुसरे फावट तो येता तेन्ना हांव ताका हांगासर बसयतलो म्हजे गॅरेजीन बसयतलो आनी ताका एक बटाटवाडा दितलो म्हणूंक लागलो मागीर म्हणूंक लागलो बटाटवाडा दिता आसतना हांव ताका सॉफ्ट ड्रिंक दितलो आनी कसलें सॉफ्ट ड्रिंक ताणें मेन्शन पेप्सी दितलो म्हणूंक लागलो हांवें सांगलें पेप्सी दिनाका पेप्सी मातशें तें ड्रिंक पेप्सी कोकोकोला थम्सअप पिनाका म्हणलें दिनाका म्हळ्यार हांव म्हजे ऑल्टर सर्वर्स बी आसा तांकां सांगलां ही पेप्सी थम्सअप कोकोकोला एनर्जी ड्रिंक्स पिनाकात म्हणून ते पिले जाल्यार तांकां मागीर बॅन पडटा कित्याक थोड्यांचे हांवें बोन डेन्सिटी टेस्ट केल्लें ते चिप्स खातात ही सॉफ्ट ड्रिंकां पितात इट इज बिलो नॉर्मल
तांची बोन डेन्सिटी आसा ती बिलो नॉर्मल आसा देखून तांकां सांगलां नो वे ड्रिंकींग दीस टायप ऑफ ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स. सो त्या मनशाक सांगलें तूं आनी ताका तें पेप्सी दिनाका दुसरें आनी खंयचेंय ड्रिंक आनी कितें कसलें ड्रिंक. तो म्हणूंक लागलो कशें म्हणल्यार दी स्प्रायट बी कितें दी. ओके ओके म्हणूंक लागलो. आनी न्हूच फकत हांव ताका हें सॉफ्ट ड्रिंक दितलो पूण हांव ताचे लागीं आतां इश्टागत घडटलो, ताचे लागीं बसतलो, उलयतलो, ताका आदार करतलो. कित्याक तो म्हणूंक लागलो कोण जाणा हांव ताची इश्टागत तर जोडी ना जाल्यार आनी ताका बरें मन बरी बुद्द दिना जाल्यार वो हांगासरूच म्हजेच गॅरेजी सोरशी येवन म्हज्यो बायक्स हांवें दवरल्यात त्यो घेवन वचत. वो बायक्सांचे पार्ट्स काडून विकीत. देखून तो म्हणूंक लागलो हांव ताचे लागीं इश्टागत घडटलो, ताका बरें मन दितलो, बरो संदेश दितलो आनी ताचें जिवीत नवसरूंक आपूण वावुरतलो. बाबा भयणो हें ताचें मन म्हाका खुबूच आवडलें. जायते फावट आमी कितें करता कोण लापीट मातशे नाड आसात तांकां आमी बरें करिनात, दावडयतात, 2-4 गाळयो पेटयतात, 2 तापटां मारतले, चाळयतले, नाका जाली उतरां म्हणटा आनी तांचेच खबरो मागीर आनी 4-5 जाणां सांगतले तांचे बाबड्याचें नांव जालें पिड्ड्यार. पूण ह्या मनशाचो एटिट्यूड सो वंडरफूल. तो म्हणटा ताचे बरोबर बसतलो, ताचे लागीं फ्रेंडशीप करतलो, ताचे लागीं उलयतलो, ताका बरी बुद्द दितलो. बाबा भयणो हाचे वरवीं आमच्यांनी दुसऱ्यांच्या जिवितान नवसरणी हाडूंक जाता. आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना आमच्या जिवितान सदांच जेजूचेर भरवोसो धरून आमच्या वायट चालींची व वायट जिविताची नवसरणी करूंक सायबीण मांयचे विनोवणेन जेजूची कृपा आमकां जोणेकल्याक मागुया. सगल्यो बिराव्या रोसाय साबणीची विनवणीन काय आमची मागणी आनी कोसो ह्या वेळार देवा मुखार दवरया. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी तशेंच दर एक पवित्र सोबेच्या वडिलान आपलें आपोवणें सोजमून जेजूच्या त्रिपेत कार्याचे भागीदारपण सोजमून आपलो प्रवादीक ताळो उबारून समाजांत वायट करतल्यांक जिवीत नवसरूंक उलो करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक दिल्ली सत्या आपणाचोच फायदो न्हय पूण समाजीक बरेपणा पासत वेव्हारांत घालूंक आनी गरीब दुबळ्यांक एक सादारण जिवीत फावो करूंक पावलां मारूंक जेजूची दयाळाय तांकां मागुया. आमच्या नावेलेच्या गांवांत घरांनी आसलेलीं जाणटीं तशींच हॉस्पिटलांनी पिडेंत आनी मारेकार दुयेंसांनी कश्टावतेल्या पिडेवंतांक रुजाय सायबिणीचे मजतीन पेकोवणी आनी काळजा मनाची शांती फावो जावंक पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. आयज मिसाची मांडावळ करतल्या तेलावली, कोलमरोड, आकेंबाश, कोटक, सेकंड दांडो, फर्स्ट दाडयो, कोलदें आनी शिरवाड्या वाड्याच्या लोकांक तशेंच ह्या आयच्या नोवेनाक भार घेवन वावुरतल्या व्हॉलंटियर्स आनी मागण्या जमेच्या फामिलीचेर रुजाय सायबिणीच्या आदारान बरेपणां फावो जावंक बरवशान देवा लागीं मागुया.
बाबळीन ह्या वेळार रोगेपणान तुजी खासगी मागणी तुजी गरज जेजूक सांग. मोगळा बापा, ह्या मागण्या बरोबर आमचे खासगी मागणी आनी गरज तुका वाब मागता. मोग करून वाट चुकलोल्या जिवीत न सरूंक रिजाय साबणीची मजतीन तुजो आदार तांकां फावो कर. ह्या मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमीन. Yeswara amci citna Manta tusli korbordana Dodol somyam cimona Manta tusli korbordana Dodol somyam cimona Dita duka pula pora Bodolam cisheta mora Utpon korcha Odik pora Matawami tu cimbara Utpon korcha Odik म्हज्या बाबडीदो म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदेदा त्या बापाक मानता तशें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नियाकी पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस चलल्या तुज्या एकल्या अस्पताल आंकवार मारीत हांव जोल्म घेताना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना. पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. ह्या मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कावसा उबारया. आमी ती सर्वेस्पराक निबारता. सवेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासया. वयश आमी करूंक फावो. सवेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसतले रुसाय साबीड मायक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या अकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली. असासनीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी. ताचे उदेशी देवदूत आसुर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. Povet, 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 Dalbarem sol survespor, surgani solsa, bolia tuja voi baba. Tuka sorgi, suiso. Flores para chinauri, yeta, suiso.
सोर्गी तुकाओ सोर्गी जुईसु बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्र फळाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो कादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सगळेच घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातोच साडेकास घेतली तुका नव्यान दिनवासो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सगळेच घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत पातकांचे बोगसडे मेलच्याक तुमचे बसत आनी सगळेच मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात Mavartaco gol por gol tohoya Sumia Jesu Wiolda kata Ali kalsi lepiata Titipagi Uvoi vamarisu Ami tujhe बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुदो जिवन पळाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडमणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा सदस्यांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराव आखे पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या बागेवन बापाव फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापाव सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पाव आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते सगल्या आमच्या भावा भयणांची खाकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दरेका भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भागिवन सुसे भागिवन धर्मदूता भागिवन सुसेवास भागिवन फ्रांसीस शावियर भागिवन सांतातून आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासाच्या सासाक आमेन
आरे आमच्या सुवंडराची आज्ञा मनान धरून ताळशिकल्या प्रार्थोन सगळी बरोबर उच्चारया. आमच्या बापा सर्गीच्या चेदा पवित्र आसा, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात आसा. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आरे आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळ्ळेन पळोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सबस्परा सो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्का आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकळुतीन सोर पातकाळी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ. स्वच्छ येताय आनी रासवत चलयताय सासाच्या सासनाक. समय शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी, जेजू क्रिस्त, गॉड प्रोवायडेड सेवियर. ह्या संवसारांत आमी वाट चुकलोली तेन्ना ही सर्गीची वाट आमकां दिवंक ह्या रुसाय सायबीण माय उदेशी ह्या संवसारांत जल्माक आयलो. यादाच्या जोडान वाटो घेतिली आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना, ताच्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या ओन्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासता ओडवण्यातल्या सुख्या साग्या जेजू आमचे उद्घाटिका तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या ओन्या तुजेच फाटल्यान येता
जिसू आमच्या गोळ्या उकील आमी मोता जिसू आमच्या ओल्या ओरों नासाय दोंगरा सोड्या जिसू आमची शुपाच विचा आमचे निर्बळ उत्सुकतुळी जिसू आमचे जिवीत सासले तुजेच फाटल्यान येता जिसू आमच्या गोळ्या उकील आमी मोता जिसू आमच्या ओल्या प्रार्थया कोणवळ बापा भाग्यनाकपार मारये क्रुजाय सायबणीक आमी आज मान दिताना वेळ आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केले देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकवार मारयेची रुजाय सायबीण मायेची देख घेवन तिजे वरवीं आमकां फावो जालेल्या सुरवंडराची मोक्तीपोडी चाकरी करूंक आमकां करपा दी ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे बसया. मिसाची भेट भेटूंक हाचेर आसतल्या यात्निकांक आंबो करून प्रवचन कोत्तल्या यात्निकाक आमचे शाबासकी. आयज ह्या नोयनाच्या मिसाची मांडवळ करूंक आदार दितल्या सभ्यस्तांक वाचपाक करूंक गायनां करूंक मिसाचे आदारी वाडे आसात तांकां आमचे दिनवास. दिसपट्टी कुमसारांचो वेळ सकाळीं 6:15 ते 9 मेरेन आनी सांजे कुमसार आसतली 4:30 ते 5:30 मेरेन. भायर सरतना बाबडीनो लूट करची न्हय. सवकासायेन भायर सरया. आमचे एंट्री आनी एक्सीट गेट्स आसात. तुमी भितर सरल्यात त्या गेटींतल्यान भायर वेचे न्हय. म्हजे दावे वाटेन भायल्यान माटवांत आशिल्ल्या भावा भयणींनी शिमितेरेशी आशिल्ल्या गेटींतल्यान भायर सरचें आनी इगोजे फुडें तेच परी मजूसे वाटेन भायल्यान बसून आशिल्ल्यांनी आदल्या पोस्टा वाटेन गेट आसा त्या गेटींतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स जायते सॅक्रिफीस करून मांडवळ सांबाळूंक बारी आमचे बासत वावुरतात. ते तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. कोणेच बायल्यो कोदेली इगोचे भितर हाडची न्हय. तुमच्यो मोलाच्यो वस्तू जावं हेल्मेट, गोल्ड, पयशे, वॉलट तुमी बरे तरेन सांबाळच्यो. एंट्री आनी एक्सीट गेट्स आसात तांचे फुडल्यान आनी फुटपाथ आसा ताजेर कोणेच मोटारां वो टू व्हिलर्स पार्क करची न्हय. आयज ह्या मिसाची भेट हाची मांडवळ केल्ल्या तेलावली, कोलमो रोड, आकेबायश, कोटोक, सेकेंड दांडो, फर्स्ट दाडयो, कोलदे आनी सिरवाडे ह्या वाड्यांतल्या फिरगोसकारांनी दोनी वाटांनी कॅन्टीन घेतलेले आसा. आयज कॅन्टीन घातला मांडोपा आनी सिंकेटी.
तातूंत खावपाच्यो वस्तू विक्रेक मेळटात. तुमी त्यो घेतल्यात आनी तुमचो आदार तांकां दितल्यात म्हूण रावता. तशेंच आमची यूथ तांचे स्टॉल आसा तांकांय तुमचो आदार दिवचो. इगोचे भितर आसा त्या सायबिणीचे मुर्तीचो उमाव घेवचो न्ही. भायर आसतल्या सायबिणीची इमाचीक मान बागोवन नोमान करचो आनी बॉक्सांत तुमच्यो वाती घालच्यो. तशेंच तुमचे पॅटिशन्स घेवंक बॉक्स दवरलेले आसा तातूंत तुमी घालची. आमचो ब्लेसड सॅक्रमेंट आसा ताकाय तुमी भेट दिवचो. ही नव्याना परब बरे भाशेन जावंक मागचें. कोणी दुयेंत आसा कसो दिसता हो फर्स्ट एड कावंटर आमचो आसतलो बँड स्टँड हांगा. तशेंच आमच्या इगोर्जेच्या आंगणान चर्च कंपाऊंड उदक पिवपाचें उदक हाचो बंदोबस्त केल्लो आसा. सगल्यो बिराव्या. सविस्पोर तुमचे सवे आसूं. आसोर पुर्विदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मुसऱ्यात वाट चुकलोल्यांक बोरवासो दाखोवंक तुमकां धाडटा. रुसाय सायबिणीच्या नव्यानाचे मागणे आमी कोत्तल्या म्हजे पाटल्यार म्हणचे. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्रित्वेत तुका सुरवातेक थावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्याक सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोष सोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नव्यानांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. त्या वेळार ओगेपणान तुजे गोसो रुजाय सायड माय वरवीं देवाक तूं सांग. ए देवाचे माय, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपीन बोल्लोले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. ए संस्थांचे बुसवंडारी, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्या संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कोडे कोतकोत्यान मागतां, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोवन दी. आमेन. सगळीं बरोबर आंकवार मारयेक उलो करून नोमान मारये म्हणया. नोमान मारये कुरपेन बोल्लोले. सवेस पोट आनी सुदय तुजो पूत जेजू आनी तुरे देवाचे माय आमा पाप्यां खातीर बेनती कोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. निमान गायन गांवच्या आदी एक कळोवणी तशेंच स्टॉल घातलेले आसा SSCP आनी आमच्या गांवच्या थोड्या भुरग्यांनी हँडीक्राफ्ट स्टॉल घातलेले आसा तांकांय तुमचो आदार दिवचो. निमाणें गायन आमी घेतल्या.
तुझ्या